मंगळारा गोय विद्यापीठान महाविद्यालयीन पावण्या वयल्या भुरग्यां खातीर डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाविशीं मार्गदर्शन करपाक शिबीर आयोजीत केल्लें। व्हडा संख्येक तरणाटे ह्या शिबिराक हाजीर आशिल्ले। तरणे पिळगेन समाजांतल्या म्हत्वाच्या गजाली कडेन लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा। राज्यांतली तरणी पिळगी देशाचो फुडार आसा अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां। आरडेस्क गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। You have come to propagate Digital India, which is a flagship project of our Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi. It is his dream. ह्या राज्यातय ह्या क्षेत्रात अत्यंत आत्मविश्वासान आम्ही पावलां फुडें मारत आसात। जे 2000 भुरगे दर वर्सा नोकऱ्या खातीर गोंय सोडून वतात, हे चालू रावचे न्हय। नाजाल्यार अशें चालू रावलें जाल्यार 15-20 वर्सांनी तरुण सगळे भायर आनी गोंय हे सिनियर सिटीजन अशें जावचें न्ही। गोंय हे जाणटेल्या खातीरच उरचें न्हय। आवय बापायक दिसूंक जाय भुरगीं हांगा शिकल्यान, त्यामुळे ती आपल्या पांयाचेर गोव्यात समर्थपणे रावूंक जाय। आनी त्यामुळे वी आर कमिंग आउट विथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वी आर कमिंग आउट विथ IT पार्क, and in IT Park we are coming out with GT Hub. सगळ्या गोष्टींची आवश्यकता आसा। The Digital India program is one of the flagship schemes of the Government of India, and it holds tremendous disruptive potential, disruption in a positive sense. If you see in the last 10 years, the pace of technological growth has increased by leaps and bounds, and this technological growth is not limited only to hardware platforms but also software, and increasingly you see a convergence of hardware and software. If we have to remain relevant in the new digital age that is at our doorstep, it is important that we should be well equipped with the skills, the knowledge, and aware of use of the digital tools which will help us to remain relevant in the new digital age.